प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक मोहिमा. तो सोबीत रित्यान म्हज्या जिवितान काम करता. तो सोबीत रित्यान तुज्या जिवितान काम करता. कित्याक तेची जिवीत संपूर्णकाय आमचे भितर आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचूया. ओ ब्रह्मा शिखारवान तो लोकोमो तेले केबा जोकी नाराका तेले लिब्रमा शिखारवान तो रोकी आराबा शाखामा की आराकाता रिपा तेरे वेशा बारा बारा बारा. ओ हालेलुया. देवाक वाखाणूया ह्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा पासत मोगाच्या भाव भयणांनो. परतून ताणें आमकां राखल्यान सांबाळल्यान आनी एक नवो दीस आनी एक नवी रात फावो केल्या आनी आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक. याकोबाची चीट 1 अध्याय आनी 17वी ओळ आमकां सांगता, सगळे बरे देणे आनी सगळे संपूर्ण दान वयर थावन येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचे सवे कसलेच बदलाप ना, न्हय म्हूण बदलापाची सावली पर्यंत ना. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता सगळें बरें आनी संपूर्ण दान म्हटल्यार संपूर्ण आमकां देणी आनी बरी देणी ही वयर थावन सरकार थावन येतात आनी ती आमकां दिणारो आमचो देव आसा, उजवाडाचो देव. उजवाडाच्या देवा वरवीं आमकां हर एक देणें येता आनी आमचो देव बदलणारो, आमचो देव केन्ना बदलणारो ना. कित्याक ताणें केलेलो करार अब्रामाशी. विश्वासी देव हर एका तेच्या संसती, तेचे पिडकेव सांगाता पाळता. कित्याक आमचो देव चेंज जायना, आमचो देव बदलना. तो जे उतर ताणें जी आमचे पासत भासावणी केल्या ती तो पुरो केला बगो रावना. कित्याक आमचो देव बदलणारो देव न्हू, आमचो देव चेंज जाणारो न्हू, पूण तो आपलो करार पाळणारो देव जावन आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, ताणें आमकां सांगला ह्यो संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा जाल्यार तो आमच्या सांगाता आसा. आमी कितली वायट पातकी आसल्यार, कितली घाण आसल्यार पासून देव आमचो मोग करता आनी तो आपल्या मोगान केन्नाच बदलना, चेंज जायना. मोगाचे ताचो मोग सदांच आमचे लागीं तोच आसा. कित्याक तो आमकां बरें तें सगळें दिता. कित्याक तोच आमच्या वांगडा काल आसलो, तोच आमच्या वांगडा आयज आसा आनी फुडाराकूय आमच्या वांगडा तोच आसतलो. मोगाचे तो बदलना केन्ना. तो केन्ना बदलना. तो आसा, तो आसलो आनी तो येवचो आसा. त्या देवाक ह्या वेळार वाखाणूया. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा और आने वाले कल में भी होगा. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे
कदमों के निशान, उठती हुई तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. हर एका तुफानान तू माझ्या सांगात आसाय. एका डोंगरा भाशेन बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा. बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, और आने वाले कल में भी होगा. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठती हुई लहरों पे तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई पे तेरे कदमों के निशान. हालेलुया. आमचो देव आमकां बरें तें दिवंक जाणा मोगाचें. आमी फाल्यांचें चिंतता पूण आमचो देव आमचो फुडार चिंतता. कित्याक ताका आमचे दीस, आमची वर्सां सगळें खबर आहा. बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका. ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना. बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका. ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. ओ
Ribanzo ramasa cantristere Libra matrice Ushakantraste Mama mama masi Libra masi Libra masi Libra masi Shura masi trama Libra mama say, thank you Jesus. Libra mama say, clean drama shoko drama say. Oh hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Edisa baso. Hebea baso. तुझे आमकां हर एका वस्तूचेर विजय केलाय. हर एका वस्तू आमचे पासत तुवें रचलाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आजच्या देवाचे उतर घेयात खेरीज भाशेन. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians पत्र 4 आणि 4 आणि थंय देवाचे उतर ह्या भाशेन सांगता. म्हणजे क्रिस्त देवाचो रूपकार जावन आसा आनी ताच्या मोहिमेवन शुभवर्तमानाचो पर्ज अनभावार्थांक फाकना जावं ह्या काळाच्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्या. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा क्रिस्त देवाचो रूपकार जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो क्रिस्त ह्यो देवाचो रूपकार कित्याक तुमकां बरें करून चॅप्टर 1 verse 1 आमकां क्लियर म्हणटा आरंभाक शब्द आसलो आनी शब्द देवा सगळें आसलो आनी शब्द देव आसलो आनी शब्द देवा सांगाताक आसलो आनी शब्दूच देव आसलो. आमेन. म्हटल्यार देवाचें उतर आरंभाक आसलें तें देवा सांगाताक आसलें आनी देवा ही देवाचे उतर कितें म्हणटा आमचे शुभ वर्तमानाचो म्हटल्यार पळय कितें म्हणटा म्हणजे क्रिस्त देवाचो रूपकार जावन आसा आनी ताच्या मोहिमेवन शुभ वर्तमानाचो प्रकाश वा पर्ज अनभावार्थांक फाकना जावं ह्या काळाच्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्या. प्रेज द लॉर्ड. सो मागीर भाशेन सांगता की तर ह्या काळाचो पासून एक देव आसा. आमेन. आनी तो देव हर एकाची मनां आनंदी करता. कित्याक आनंदी करता कित्याक शुभ वर्तमानाचो पर्ज अनभावार्थांक फाकना जावं. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आयज जें देवाचें उतर सांगता जो खेरीज भाशेन ह्या काळाचो जो देव आसा कितें कोण देव तो. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो देव म्हटल्यार जेजू क्रिस्त हे म्हणटा भागीत पावलो ते सैताना म्हणटा आनी तेका म्हणटा ह्या काळाचो देव आसा. ह्या काळाचो देव कितें करता आयज आमच्या मदेकात महिमेवन शुभ वर्तमानाचो म्हटल्यार देवाच्या उतरांचो पर्ज अनभावार्थांक फाकना जावं तांच्या दोळ्याचेर साय हाडटा वा तांच्या दोळे ब्लायंड करता वा त्यांची नजर कुड्डी करता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात ह्या काळाच्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्या. प्रेज द लॉर्ड. पळयात पळोवंक गेल्यार ज्या वेळार मनीस कुड्डो जाता त्या वेळार ताका फुडचें दिसना वा जर तर तेचे दोनूय दोळे आंधळे जालेले असतात. ते देखून तेका फुडचें दिसता. कोण तेच्या सामकार येता कोण तेच्या सामकार वयता कोण तेच्या सामकार रावता कोण तेच्या सामकार जेयता कोण तेच्या सामकार खाता ते तेका कांयच दिश्टी पडना. कित्याक तो ब्लायंड आसा तो आंगो आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी भागयत पावलो अशेंच सांगता कितें तर जसो आंगो मनीस आसा तसो ह्या काळांतलो देवान दर एकल्याची मनां कुड्डी केल्यान कित्याक शुभ वर्तमानाचो प्रकाश दिसना जावं. आमेन. ह्यो शुभ वर्तमानाचो प्रकाश म्हटल्यार कितें ह्यो शुभ वर्तमानाचो प्रकाश म्हटल्यारूच देवाचें उतर जावन आसा आनी तोच देव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा तेका बरें करून जाणा हेंकां आंधळे दवरूंकूच जाय हेंकां आंधळे करून ठेवूंक जाय. कित्याक जर उक्टी जाले हेंचे जर दोळे उक्ते जाले तर ती दुसऱ्यांचे दोळे उक्ते करतली. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात पवित्र पुस्तक आमी वाचता पवित्र पुस्तकांतले आमी डिक्लेअर करता पूण पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलना आनी जर आमी तांकां सांगता ना हे रॉंग आसा म्हटल्यार ती मानूनच घेयनात. कित्याक ह्या काळाच्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजवून घेयात ह्यो काळांतलो एक देव आसा आनी ह्यो काळांतलो देव म्हटल्यार देवाचो दुस्मान आसा. आमेन.
बायबल क्लियर म्हणटा ह्या काळातलो देव देवाचो दुस्मान आसा आणि तो कितें करता, शुभ वर्तमानाचो पर्जर वा शुभ वर्तमानाचो प्रकाश तुजेर आनी म्हजेर फाकना जावन तो मना आंधी करता, तो ब्लाइंड करता, टोटली ब्लाइंड करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें जाता जाणा, जस्ट एग्जाम्पल घेयात. आतां हांव देवाचें उतर सांगता, हांव ज्या वेळार देवाचें उतर सांगता आनी बायबलांतलें सांगता, जर तें उतर तेका जर पाळूंक जायना ना आनी तें जर उतर जर तेका पाळूचें ना तर तें उतर तो आपल्या जिवितान रुजूच करून घेयना वा मानूनच घेयना. हें तेचें कार्य ना आसा, पूण हें सैतानाचें कार्य आसा. कित्याक तें जर उतर तेणी मानून घेतलें, त्या उतरा प्रमाणे जर तो जियेलो तर तो आपलें जिवीत बदलतलो. आमेन. आनी हें सैतानाक नाका आसा, हें सैतानाक नाका आसा. कितें तर शुभ वर्तमानांतलो पर्ज तांचेर फाकलोलो. आयज पळय जायतीं जाणां जीं अशीं आसा तांकां शुभ वर्तमान हें सत जाणा, पूण तेचो प्रकाश तेंचे भितर ते फाकोन घेयना. प्रेज द लॉर्ड. तांकां नाका आसा ह्या वेळार शुभ वर्तमान चड तेंच्यांनी शिकलेलें. थोडीं जाणां म्हाका सांगता, ब्रदर चड देव देव करूचो न्हू आं ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. अशी पासून थोडी उलयतली आं. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटात, चड देव देव करूचो न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, ह्या काळांतल्या देवान तांची मनां कितें केल्यान, टोटली ब्लाइंड केल्यान, टोटली आंधी केल्यान. आयज पळय जायतीं जाणां देवाची उतर वाचतात, जायतीं जाणां ती लायन आसा ती देवाची उतरान बरयलेली आसा, पूण जायतीं जाणां त्या उतरा प्रमाणे चलनाच. ती कितें म्हणटात, ना ना तें तशें नासतलें, हें अशें भाशेन आसतलें. कित्याक तशें नासतलें, जर बाकीचें सगळें जर बरें आसा तर तें उतारूच कशें रॉंग आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. तें उतर तुमकां पाळूंक नाका वा तें उतर तुमकां पाळूंक येयना देखून तें रॉंग आसा म्हणून सांगतात. हें कितें जावन आसा, हें ह्या काळांतल्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवाचें उतर ज्या वेळार आमी वाचता आनी ज्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकता, हे दोनूय क्रिया म्हत्वाच्यो आसात. आयकणें, वाचणें. कित्याक हे दोनूय क्रिया ज्या वेळार करताय, ऐकताय आणि वाचताय, त्या वेळार त्याच्या उपरांतली क्रिया येता ते करणे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमच्या जिवितान न्हू आमी वाचता, ऐकता, पूण करना. प्रेज द लॉर्ड. तेका देखून ना तो सर्कल तो पुरो जायना ना, जो देवाच्या महिमेवन दवरला तो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आयज पळयात जायतीं जाणां अशीं आसात तेंच्या जिवितान, तांकां सगळें सत खबर आसा. ती सत दर जाणा, ती सत बरें करून जाणा कितें सत आसा, कितें रॉंग आसा तें. तरी पासून कितें जाता, तो प्रकाश पडना जावच्याक आमच्या लोकांच्या भयाक लागोन आनी कोण कितें म्हणटलो, आनी कोण कितें म्हणटलो, आनी कोण म्हणून ती देवाची उतर सारके कुशीन काडून दवरतात. कित्याक तांकां समाजाची, तांकां तेंच्या जिविताची, तांकां तेंच्या फॅमिलीची चड पर्वा आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जो फॅमिली घडयता, जेणी तुका ह्या संवसारान घाडला, त्याच देवाक आमी विसारता बाबा, त्याच देवाक विसारता. प्रेज द लॉर्ड. आनी पवित्र पुस्तक आयज तेंच सांगता, ह्या काळाच्या देवान तांची मनां ब्लाइंड केल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज पळय भागयत पावलो कितें म्हणटा, शुभ वर्तमानाचो पर्ज म्हटल्यार शुभ वर्तमानाचो पासून एक पर्ज जावन आसा आनी ह्यो पर्ज जावन आसा मनशांका उजवाड. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो पर्ज जावन आसा मनशांका उजवाड आनी ह्यो पर्ज संपूर्ण कायेन म्हजे भितर आसा आनी तुज्या भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. पूण अनभावार्थ्यामध्ये म्हटल्यार जी कोण देवाच्या उतरान आनी भितर चलोंक सोदनात, तेंच्या पासून तो तेणी ब्लाइंड केलेलो आसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तांकां जाणा, ह्यो जर देवाच्या लागीं जर येयलो, हें जर देवाचें उतर जर आयकलें, तर ह्यो साशनाच्या साशना म्हज्या लागसार प्रेज येतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, आयचें उतर जें कितें सांगता तें खूब म्हत्वाचें आसा. जर आमी पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलना ना तर आमी 100% चुकीच्या वाटेर आसा. जर आमी पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलता तर 100% आमी करेक्ट वाटेर आसा. कित्याक जेजू क्रिस्तूच म्हणटा, कितें तर जायते मार्ग येतले, जायत्यो वाटी येतले, जायत्यो वाट्यो तुमकां शिकयतले, जायते मार्ग तुमकां दिसतले, जायत्यो वाट्यो तुमकां आसतले, पूण एकूच वाट आसा, ती म्हटल्यार पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एकूच वाट आसा, ती म्हटल्यार पवित्र पुस्तक.
आनी ती जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. म्हजेच वाटेन तुमकां चलोंक जाय, म्हजेच संगी तुमकां रावंक जाय, तर तुमकां जिवीत मेवतलें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात ऑप्शन आमच्या लागीं जायते आसात पूण जेजू क्रिस्त एकलोच आसा. आमेन. ऑप्शन आमच्या लागीं जायते आसात पूण जेजू क्रिस्त आमेन. थँक्यू जिजस हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, हे तुज्या उतरां पासून. ही तुजी उतरां आमकां सोबिवंत करता, ही तुजी उतरां आमकां शक्तिवंत करता, ही तुजी उतरां आमकां भोव सामर्थ्यशाली करता. कित्याक जो कोण तुजी उतरां आयकता तो साश्णीक जिविताचो अधिकारी आसा. आमेन. आनी हांव साश्णीक जिविताचो अधिकारी आसा. आमेन. थँक्यू जिजस ह्या भुरग्यां पासून, तेंच्या जिविता पासून, तेंच्या दर एकल्या जिवितांतले वस्तू पासून. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा.